नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मायनिंग डिपेंडंटांच्या मोर्चाचेर CISF आनी पुलिसाचो लाठीमार. 20 जाण जखमी, 50 जाणांक अटक. DGP वरवीं लाठीमाराची चवकशी. मीन येरादारी दिसभर बंद. बार्जींनी आडायली मांडवी. मायनिंगांतल्या लोकांच्या मोर्चाचेर लाठीमार. मलेरिया कामगारांचो प्रस्न आनी प्रादेशीक आराखड्याच्या प्रस्नाचेर जाप काडनासतना काँग्रेसीची 9 दिसांची पदयात्रा पणजे सोंपली. 21तले 15 आमदार समारोपाक ना. फुडल्या वर्सा इफ्फीचो समारोप आनी गोंयच्या साहेबाचे फेस्त एकाच दिसा येवचे नात हाची घेतले जतनाय. शंकर मोहनाचो खुलासो. लूक बेसनाच्या द लेडी फिल्मान जातलो इफ्फीचो समारोप. पार्किंग सुवात म्हणून दाखयल्या ती दाबोळीची जमीन नौदळाची न्ही, चिखले कोमुनिदादची. माविनाचो दावो. सप्तकभरांत डॉक्युमेंट तयार. जमनी वेल्या नौदळ सरकारा मदीं पेटपाची शक्यताय. आनी अंदू मिनाची निर्गत देंवतली. 6 ते 8 दशलक्ष टनांनी. MPTचो अदमास. लुकसाण भरून काडपा खातीर MPT करता हेर म्हालाच्या निर्गतीची वेवस्था. आतां खबरो विस्तारान. मायनिंग डिपेंडंट लोकांच्या मोर्चाचेर पणजे पुलिसांनी लाठीमार केल्ल्यान वातावरण तापलें. हातूंत 20 जाण जखमी जाल्यात. 50 जाणांक अटक करून सोडले. ट्रक आनी बार्जवाल्यांनी मारिल्ल्या बंदाच्या उल्याक मंगळारा मायनिंग वाठारांतल्यान बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. सगल्यांनी मीन येरादारी आनी हेर वेवसाय बंद दवरले. बार्जींनी पणजे मांडवी आडायली. हजारांनी लोकांनी पणजे मोर्चो हाडलो. मुख्य सचिवान लाठीमाराच्या चवकशेचो आदेश पुलीस महासंचालकाक दिला. शहा आयोगाचो गोंयच्या मायनिंगाचेर चवकशी अहवाल तयार जाला. डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकांत हो अहवाल गोंय सरकाराक दिवपाचे आसा. बेकायदेशीर मायनिंगाक आळाबंद हाडपा खातीर सध्या सगळेंच मायनिंग बंद करतले काय कितें अशी भिरांत मायनिंगांतल्या लोकां मदीं पातळ्ळ्या. मायनिंग साल्वार जावचें म्हूण मायनिंगांतल्या हजारांनी लोकांनी मंगळारा ट्रक, बार्जी आनी हेर वेवसाय बंद दवरून पणजे मोर्चो हाडलो. पोरन्या सचिवालया समकार मांडवीत बार्जीवाल्यांनी बार्जी घालून न्हंय येरादारी आडयली. पणजे मार्केटांत येरादारी आडायली म्हूण CISF आनी पुलिसांनी मोर्चाचेर लाठीमार केल्ल्यान लोक चाळवले. हातूंत 20 आंदोलक जखमी जाले. दयानंद बांदोडकार मार्गावेली पुराय येरादारी बरोच वेळ आडावन उरली. हो मोर्चो शारांतल्यान भोंवन आझाद मैदानार येवन सभे खातीर एकठांय जावपाचो आशिल्लो. पूण पुलिसांनी मोर्चो आझाद मैदानाचेर पावचे पयलींच मार्केटांतच आडावन धरलो. ताका लागून वातावरण बरेंच तापलें. मोर्चांतल्या 50 जाणांक पुलिसांनी अटक केली. लाठीमाराक लागून 20 जाणांक मार लागलो. लोकांचो मोठो जमावय पुलीस स्टेशनाचेर गेल्लो. आंदोलकांनी मोर्चो आडयलो थंय मार्केटांतच सभा घेतली. उपरांत ते वचून मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक मेळ्ळे. ते बसकेक मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेर, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव आनी पुलीस महासंचालक आशिल्ले. मुख्य सचिवान पुलीस महासंचालकाक लाठीमाराची चवकशी करपाचो आदेश दिला अशें तांकां मुख्यमंत्र्यान सांगलां.
बफर झोन 2 किलोमिटराचेर हाडपा विशीं केंद्र सरकारा कडेन उलयतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां म्हणपाचें तांकां मेळपाक गेल्ल्या लोकांनी सांगलें. इन्क्वायरी ऑर्डर केल्ली आसा बायलांचेर अशें खूब हाचेर ताणें इन्क्वायरी केल्ली आसा. जो कोण दोशी सापडटलो ताका सस्पेंड करतले, ताचेर एक्शन घेतले, जाय जाल्यार टर्मिनेट करतले. दोज हू आर इन्वॉल्ड इन कोणी ती ऑर्डर केल्ली आसा न्ही, जे जे दोशी आसात तांचेर कारवाई केली वतली हें आश्वासन आमकां दिल्लें आसा. सीएम सेज दॅट अशें कांय ना, पॅनीक जावपाची गरज ना. 1 ते 2 किलोमिटरा वयर बफर झोन गोवा गव्हर्मेंट आसतना आनी इट वील नॉट बी प्रपोज. अँड वन्स अगेन हो रिपोर्ट वतकच तांणी आमचे मेंबर्सांक घेवन सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट हांचे कडेन वचून आमचे डेलिगेट्स घेवन पसून तांचे बरोबर ते डिस्कस करून दॅट वील बी इम्प्लिमेंटेड. सो नॉट टू गेट पॅनीक अबाउट बफर झोन. सरकारान आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा, ज्या ज्या जाग्यार मायनिंग इज इन्वॉल्व, ज्या ज्या जाग्यार मायनिंग इश्यूज आर रिलेटेड, एट दॅट टायम पॉयंट ऑफ टायम they have asked us to give a 5-member team which will coordinate with the government to take appropriate decisions in the mining industry itself. सांग्यार आनी केप्यां सोमारा आनी मंगळारा मिन येरादारी बंद आशिल्ली. ट्रक धन्यांनी आपापले ट्रक बंद दवरिल्ले. दर दिसा ह्या वाठारांत मिनाच्या ट्रकाची गर्दी आसता. मात मंगळारा सावर्डे वाठारांतलो हो मिन येरादारीचो रस्तो सामको मेकळो आशिल्लो. बार्जी आनी जेटी बंद आशिल्ल्यो, मात बाजारांतली कांय दुकानां उक्ती आशिल्लीं. आमचो केपेंचो खबराकार मयूर नायकान थंयची परिस्थिती सांगली. केपें तालुक्यांक आज 2 दीस ट्रान्सपोर्ट बंद आशिल्ले कारणान सामान्य लोक आसलेले तांकां खूब येवपा वचपाक खूब अशी सुविधा, बरी तरी सुविधा मेळ्ळी आसा आनी खूब लोक खुशी आसात. तशेंच जे नवे जे ट्रक घेतले आसा लोकांनी तेंची म्हणणें आसा की तेंगे अशी ट्रान्सपोर्ट जर बंद जालो जाल्यार तेंगेले इन्स्टॉलमेंटाचे बी खूब परिणाम जावपाचो आसा म्हणून. पूण सामान्य जे माणूस, सामान्य जे लोक आसात तेंची मागणी आसा, तांकां मायनीचें कांयच ऑब्जेक्शन ना. तांकां जाय फकत बाजारांत येवपा वचपाक एक बरो रस्तो आनी त्या खातीर सरकारा कडेन तेंची बी मागणी आसा जाता तितले बेगीन हो बायपास एक रोड करचो आनी तांकां बीन बरें जावचें आनी ट्रकवाल्यांकूय बी फायदो जावचो म्हणून. मायनिंग डिपेंडंट लोकांनी मारिल्ल्या बंदाच्या उल्याक मायनिंग वाठारांतल्यान बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंयच्या मायनिंगाचो फुडार, अभयारण्य वाठारा भोंवतणचो बफर झोन आनी मायनिंग डम्प्सांचे मुद्द्याचेर आतां सरकाराकच धोरण थारावचें पडटलें. पूण मायनिंगांतल्या लोकांनी आपली शक्त दाखयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. पणजे मंगळारा मायनिंगांतल्या लोकांच्या मोर्चाचेर जाल्लो लाठीमार, मलेरिया कामगारांचें आंदोलन आनी प्रादेशीक आराखड्या सारकेल्या ज्वलंत मुद्द्यांचेर जाप काडिनासतना काँग्रेसीची 9 दिसांची पदयात्रा आझाद मैदानाचेर सोंपली. म्हत्वाचें म्हणल्यार काँग्रेसीचे 21तले 15 आमदार हे समारोप सभेक नाशिल्ले. सध्या तरी गोंयांत नेतृत्व बदल जावपाचो ना अशें सुधाकर रेड्डीन मुख्यमंत्र्यांचे हजेरेन म्हणलां. काँग्रेसीची पदयात्रा मंगळारा पणजे आझाद मैदानाचेर सोंपली. चर्चिल आलेमांव, विश्वजीत राणे, माविन गुदिनो, जोकी आलेमांव आनी दयानंद नार्वेकार हांचे सारकेल्ले वजनदार मंत्री आमदार हे यात्रेच्या आझाद मैदानावयल्या समारोपांत मात दिसले ना. आमदार विक्टोरिया मामीन उलयतना नोकऱ्यांचो मुद्दो काडलो. जे थोडे प्रश्न आमच्या गोंयांत जाल्या ते सारके जावंक ना. कित्याक पोटाचो आदार, एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, फॉर द पीपल ऑफ गोवा आयज शेण रावता, आयज मेळूंक ना भावांनो जायते भाशेन. थोडे मिनिस्टर आपलेच कॉन्स्टिट्युन्सीनी भरता व्हरून आनी आमचे बाडे MLA लोक आयज तळमळटा. हे फ्रिडम फायटर अशे खातीर न्याय हाडूंक ना. ते दियात हांव मागता. तशेंच आयज मलेरिया वखद म्हाका चुरचुरे दिसता तांचे. हांव गेलो न्ही मेळूंक आनी म्हाजो पांव सारको आसलो जाल्यार हांव बसपाची. येता ते वेंचणुकेंत लोकांनी काँग्रेसी फाटल्यान रावचें असो उलो काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी माचयेवयल्यान लोकांक मारलो. सध्या तरी गोंयांत नेतृत्व बदल जावचो ना अशें सुधाकर रेड्डीन स्पश्ट केलें. अजाप म्हणल्यार पणजे जाल्ले हे समारोप सभेत मंगळारा पणजेत ज्वलंत आशिल्ले मायनिंग मोर्चो, मलेरिया कामगारांचो प्रश्न तशेंच प्रादेशीक आराखड्या सारकिल्ल्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर काँग्रेसीच्या आशिल्ल्या फुडाऱ्यांपैकी कोणेच जाप काडली ना. दामोदर भाटकार, विजय पै, शंकर किल्लेपालकार, मिलन बर्मन आनी प्रदेश काँग्रेसीचे हेर वांगडी यात्रेक आशिल्ले. पणजेच्यान आमचो खबराकार देवेंद्र गांवकार. इफ्फीचो समारोप आनी गोंयच्या साहेबाचें फेस्त एकाच दिसा जावचें ना हाची फुडल्या वर्सा जतनाय घेतले अशें आश्वासन इफ्फी सचिवालयाचे संचालक शंकर मोहनान दिलां.
ह्या वर्सा तारखो बदलावपाचो प्रस्ताव खूब उसरा आयिल्ल्यान ते शक्य जालें ना अशें ताणें सांगलें. बुधवारा इफ्फीचे किंग खानाचे हस्तुकी उक्तावण जातले. हे खातीर पुलिशेन कडक सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. इफ्फीच्यो तारखो बदलच्यो म्हूण केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालया कडेन प्रस्ताव मांडटलो अशें मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सांगलां. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन समिती वांगडा बसका घेतली. समितीन इफ्फीचो समारोप आनी पोन्न्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या तारखांचो प्रस्न काडलो. In fact, we are going to suggest 2 alternative dates, one in December, one in November, and accordingly she is coming tomorrow here. I said I will again meet her, officially write her a letter informing the viewpoint of the state government also. त्यांनी फक्त येता त्या वर्साक प्रपोजल धाडटा म्हणून सांगला. चेंज करतलो म्हणून विचारलें तेन्ना त्यांनी सांगले आपल्याच्या हातीन ना म्हणून. तेंचे आमी चालू आसतले. We have decided to convey the message to higher up. पोन्न्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताचो प्रस्न आपल्या मेरेन खूब उसरा पावलो. फुडल्या वर्सा ताचेर विचार करतले अशें इफ्फीचो संचालक शंकर मोहन म्हणटा. So I'm sure it's a concern that we will address for the next festival and we will definitely keep it in mind. इफ्फी सुरू जावपाक फक्त कांय वरां उरल्यात. इतले मजगतीं मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन इफ्फीच्या गायडाचें प्रकाशन केलें. त्या उपरांत तांणी इफ्फीच्या शटल सर्व्हिस बसीचे आनी मिडिया लावंजाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार इफ्फीचे संचालक शंकर मोहन, ESGचो CEO मनोज श्रीवास्तव, निर्मातो AK बीर आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. लूक बेसनाचे द लेडी सिनेमान महोत्सवाचो समारोप जातलो. इफ्फीचें उक्तावण बुधवारा शाहरुख खान करतलो. उक्तावण सुवाळ्याचें सूत्रसंचालन अभिनेतो राहुल खन्ना आनी मंदिरा बेदी करतले, जाल्यार रितुपर्ण सेनगुप्ता थाली गर्ल आसतली. राज कपूर लावंजाचें उक्तावण करपाक बुधवारा जॅकी श्रॉफय येतलो. पुलीस महासंचालक आदित्य आर्यान रवींद्र भवनाच्या सुरक्षेची पळोवणी केली. इफ्फीची पार्किंग वेवस्था आनी येरादारी खातीर तात्पुरतो बंद करपा आशिल्ल्या रस्त्यांची येरादारी उप अधीक्षक जयप्रकाश नागवेकारान पत्रकारांक म्हायती दिली. Parking lot will be VIP parking in Kala Academy complex. Invitees will be parking will be at Banodkar football ground next to the Kala Academy, and general parking will be at the parade ground, Kampal parade. इफ्फीच्या स्वागताक पणजे बशी नटून रावल्या. फुडलो 10 दीस हो महोत्सव हांगासर चलतलो. त्या निमतान व्हडले राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय स्टार्स गोंयांत पांय दवरतले. ब्युरो वांगडा हा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.